कितलेशे इश्यू आसा. तुम्ही जे दशावतारी नाटक चलता, काल्यांक नाटक चलता, तशें एकमेकाचे ऑपोजिशन आरोप प्रत्यारोप करपाक लागल्या जाल्यार तुमी कशे भशेन फुडें वयतले? हय, ते मनोजान म्हणलें तेजे उत्तर म्हाका दिसता ते तुमी मनोजाकूच विचारलेले बरें. दशावतारी नाटक हे काँग्रेस पार्टीन केन्ना तशें ना ना म्हाका नाटक चालू आसा, तेका विचारलेले बरें. ज्या पद्दतीन तो उलयता, ज्या पद्दतीन तेची भाशा आसा, म्हणजे हो प्रश्न खरे नुसार तेका विचार. आमी कोणाचेर आरोप करूं ना. आमी सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो प्रयत्न केलो. आमचे केंद्रीय मंत्री हांगा 2 वेळा येयले, तेंच्यांनी टायम दिलो. सगळ्यांचे सेंटिमेंट्स लक्षांत घेवन माणिकराव ठाकरेन पुढाकार घेतलो. माणिकराव ठाकरेन थोडे सॅक्रिफायस करपाक तयारी दाखयली. त्याच बरोबर आमचो अध्यक्ष, त्याच बरोबर आमचो एलओपी, आमचे आमदार एल्टन काल्लूस हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून थारायलें की चला अलायन्स करुया, सगळे गोंयकार जाणा. पूण हे मदीं कितें जालें, हे दशावतारीचे प्रश्न तेका विचार. केन्ना युती केन्ना हे जाली तुमची? युती हे सगळे दिसना चड बेगीनशे तुमी हे सगळे प्रश्नांची उतरां ते दिसा आमचे जोड प्रेस कॉन्फरन्स जाले. त्याच्यानंतर तो युती तोडला पळय तेणी आपणाचें सांगलें. सो तेचेर आनी भाशण करिनासतना कितले दीस आशिल्ले काय म्हणटा युती करपाक, एलायन्स तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. तुमी सगळे तेका हे आसा. सगळ्यांनी तुवें पळयला कोण केन्ना येयलो, कोण केन्ना गेलो, सगळ्यांक खबर आसा. मग हो विशय मागीर तेणें हें करपाक कित्या खातीर करपाक पडलें? बरें, गिरीश चोडणकर हो माजी अध्यक्ष आशिल्लो हांगसर, पयलो काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष आशिल्लो आनी आतां परमनंट इन्वायटी म्हणून आसा. आज गिरीशान जो व्हिडिओ काडलो, आदरणीय माणिकराव ठाकरेक एका अपशब्द उलयले म्हणून मनोज बरोबर, त्याच पद्दतीन अमित पाटकर हो तुमचो पक्षाचो अध्यक्ष, तेजे बद्दल गिरीशान खंयच एक उल्लेख केलो ना. अमिता बद्दलूय जायते म्हणले मनोज परबान. कित्याक खातीर हें? पळय, आमी तुका हांवें म्हाज्या हितून सांगला, हो प्रश्नाचें उतर ऑलरेडी तुका एक्चुअली मेळोंक जाय. हांवें तुका सांगलें की गिरीशान नॅशनल लेवलार वचून तेणी माणिकराव ठाकरे हो नॅशनल लिडर आमचो, सो तेणी घेतलो. आयज आमी काँग्रेस पार्टीच्या वतीन ज्या आमच्या अध्यक्षाक भाटकार म्हटला ते आमी सांगला न्हू, तो भाटकार न्हू, तो पाटकार म्हणून डिफेक्शन म्हणजे आता एक पॉइंट तेणी काढला पळय, ज्या भाशेन ते उलयला ते सायडीक दवरया पूण जे एलिगेशन्स ताणें घातलेले, माणिकराव सरान म्हणलें ताणें तो प्रिपेर्ड नासलो काय डिस्कशनाक. इवन लेटर ताणें प्रॉमिस करूनय ताणें म्हणलें आमचें जावचें ना म्हणून तुमकां ते दिवपाक. सो हे एलिगेशन्स ट्रू काय की अशें जालेलें? हे एलिगेशन ट्रू काय फॉल्स हे तेंची क्लोज डोर मिटींग जाली. कोणाची? मनोज रेव्होल्युशन गोवन्स आनी काँग्रेस पार्टीची जावं गोवा फोर, ते क्लोज डोर ते मेळटाले आनी आमची कमिटी आसली. सो तेंकाच खबर आहा थंय कितें उलोवप जालां. आयज कोणूय कितें उलोवंक शकता न्हू. आयज काँग्रेस डिफेक्शन सपोर्ट करता. कित्याक लागून तुमी गोवा फॉरवर्डाक टायअप जाले आनी गोवा फॉरवर्डान एक डिफेक्टर आहा तो तांकां जॉइन जाला. तुमी तो एक प्रश्न तुमकां केला, तुमी डिफेक्शन सपोर्ट करता आनी ह्या फुडें तुमी त्या डिफेक्टरांक परतून घेतले फाटीं. हेच्या पयलीं एकदम क्लियर केल्लें आसा. तुमकांय सांगला की आमी डिफेक्शनाक सपोर्ट करना आनी डिफेक्शन आमकां नाका. तो तेंपणे अलायन्स कशें जालें काय म्हणटा? पळय, आतां जे कॅन्डिडेट आसा तितून काय कोण डिफेक्टर ना, तितून डिफेक्टर ना. कोण तो जॉईन जाला एकटो कोण, आनी तेणी सांगला तेका तिकेट ना म्हणून. नो एकटो कोण इजी तर न्हू. तेणी क्लियर केला न्हू. तो आयज तांकां जॉइन जावन पासून तुमकडे अलायन्स जाता. फाल्यां एमएलएकूय तोहेच जॉइन जातले तुमकां. मागीर तुमी तेन्नाय तोहेच दुसरें रिजन दितले. हांवें व्हिडिओ पयला विजय सरदेसायाचो की विजय सरदेसायान क्लियरली सांगला की तो जॉईन जाला आमकां सपोर्ट करपाक आमच्या कॅन्डिडेटाक फॉर झेडपी. ही इज नॉट द कॅन्डिडेट and he will not be the candidate for 2027. He clear सांगला. So for winning you all are willing to compromise. जिखपाक लागून. What is तो कॉम्प्रोमाइज करता तुमी कॉम्प्रोमाइज करता काय म्हणटा जिखपाक लागून? केन्ना कॉम्प्रोमाइज जावना आनी आमी केन्ना कॉम्प्रोमाइज जावपाचे ना. इट्स व्हेरी क्लियर. परत एकच क्वेश्चन, तुमी जे आतां मनोजाचो पाडो वाचलो, तुमी एलायन्सा वयताले जे पयलीं हो तुका आतां फीड मेळ्ळो काय तुका पयलीं खबर आशिल्लें मनोजा बद्दल? पाडो वाचलो, पाडो हो केन्ना तरी वाचचो पडटा. हय, काल वाच नाल्यार आयज वाच. ती मान नाजाल्यार हे मान. कळ्ळें?
हे सगळे असता पाडे सगळे असता फक्त ते पाठ करपाचे असता आणि ते म्हणून दाखोवपाचे असता तशी म्हणून हांवें जर तुमकां खबर आशिल्ली जाल्यार कित्याक सी, केला तेतून आमी पळय परत आनी तितून वचपाचे ना. आमी कितें चिंतले गोंयकारांची इच्छा आसा, गोंयकारांक जाय म्हणून अलायन्स करुया, सगळे विसरुया आनी मुखार या, चल या फुडें कोणी म्हटले, कोणी हात उखल्ले, आमी ताका तयार जाले. पण तुमचे तीनही आमदार आलेले रेडी न्हू, 3 आमदार तुमचे रेडी आलेले अलायन्साक. बरोबर. कितें कोणी- रॉंग कोणी- कितें केलें? थोडे सो मागीर ते आता- कोण ना, तेचेर आनी आमी आता- बरोबर आपल्या पायाचेर आपण कुराड मारून गेले. काल मनोज परवान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना तेणे परत म्हटले की आमदार आपले बरोबर आसात म्हणून. आणि आयज माणिकराव ठाकरेचेर जेन्ना तेणे मनोज परवान माणिकराव ठाकरेचेर जे कितें उलयलो तेचेर तुमी सगळ्यांनी निशेध केलो, पण तुमचे आमदार एकलोय अजून कित्याक भायर सरना? आमदार ते कॅम्पेनिंग ते उलयतले तुमी विचरा तांकां न्हू, विचरा तांकां, ते हांगाच आहा गोंयांत तुमकां मेळटा ते So- डेली मेळटा. तुम्ही आता म्हणटा माणिकराव ठाकरेचेर तेणे हे केले, टार्गेट केली. वो आता तुमकां कांय खबर ना माणिकराव ठाकरेन ताका कसलें उतर दिल्लें आनी कितें पळय तें, कित्याक आतां तुमीच सांगता, कित्याक ती इनसायड इन द डोर मिटींग जाल्ली म्हणून. आमकां आमच्या लिडराचेर माणिकराव ठाकरेचेर पुराय विश्वास आसा, 100% विश्वास आसा, कित्याक तेणी आपणाचे अर्धे जिवीत हे पब्लीक लायफान घातला विथ रिस्पेक्ट. आयज पासून माणिकराव ठाकरेजीचेर कसलोच डाग ना. युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट महाराष्ट्राचो, स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्रा PCCचो, होम मिनिस्टर महाराष्ट्राचो, आमचो एनर्जी मिनिस्टर, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, सगळे मिनिस्टर जबाबदारीन आमकां तेचेर पुराय विश्वास आसा. तो कोणाक केन्ना वायट उतर दिवंक ना. आनी तो- ना, कशें जर तुम्ही Assurance दिलेले पळय सांताक्रूज सीटाच्या बाबतींत, सांताक्रूज सीटाच्या बाबतींत तुम्ही हेणे म्हणलेले मणिकरावान की सांताक्रूज सीट RGP दिवच्या म्हणून, म्हाका मागीर दिसता- कोणी चेंज केलें ना, तें? ना, म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर तुमी जे ते कमिटीन असले पळय, पूण आयज कमिटीचे कोण आहा पळय ते आयज असं म्हणलें प्रेसाक. तेंका ना, आयचे प्रेस कॉन्फरन्स हे माणिकराव ठाकरेचो जो अपमान केला तेचेर. ना, So तुमकां आमचे- तुम्ही आता अशें आमचे म्हणटात- आमचे आमदार मेळटले, आमचो अध्यक्ष मेळटलो, ते हांगाच आसा, तेंकां विचारा खंय कितें जालें ते दे वील रिप्लाय. ना, आता तुम्ही आता अशें म्हटले तो इतलो मिनिस्ट्री हाली आनी इतले, तसो तुमी पळयत जाल्यार तुमचो आदलोय CM बाब दिगंबर कामत, तो तुमचो CM आसलो फॉर 5 years, पूण तो आयज पयल्या BJPन आहा. सो तुमी ते अशें कशें विश्वास दिगंबर करता? कामत बी आतां उलोवन फायदो, तो देवाक विसरून ऑलरेडी गेला. सो ते सोडया आमी. त्याची हिस्ट्री आपण माणिकरावाची या गोंय राज्याचे प्रभारी जावन आसा, त्याच बरोबर दादरा नगर हवेली, दमण दीव हांगले प्रभारी आसा. आनी तेच्या पयलीं तेंच्यांनी तेलंगणाचे प्रभारी म्हणून काम केला, थंयसर काँग्रेस पार्टीक जैतिवंत केल्या. आनी आयज ते गोंयांत शिस्तबद्ध रितीन आनी शिस्तीन ते गोंयां खातीर, गोंयकारां खातीर काम करता. तेका एक रेस्पेद आसा. ते एक नावाजलेले नामांकीत असे महाराष्ट्रातले एक लीडर जावन आसा, ज्यांच्यांनी 20 वर्सां आमदार म्हणून काम केल्ले आसा, 10 वर्सां MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल म्हणून तेंच्यांनी काम केल्ले आसा. तेंच्यांनी मंत्री म्हणून काम केल्ले आसा. होम मिनिस्ट्री महाराष्ट्राची, एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, पार्लमेंटरी अफेअर ही सगळी खाती तेंच्यांनी यशस्वीरित्या पेललेली आसा. अशे एक जबाबदार आनी रेस्पेदाचे लीडर, जेंकां पुराय देशान तेंची एक रेस्पेक्ट तेंकां आसा, तेंचें एक नांव आसा, तेंची ख्याती आसा. माणिकराव ठाकरे हे काँग्रेसचे महाराष्ट्रातले युवा अध्यक्ष म्हणून तेंच्यांनी काम पळयल्लें आसा. महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून तेंच्यांनी जबाबदारी पळयल्ली आसा. अशे सुसंस्कृत, शिकलेले, जबाबदार नेतृत्व हे गोंया खातीर डेस्क इन्चार्ज म्हणून आमकां लाभल्या. तेचो आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा. आमचे ते सगळ्यांचे प्रिय आनी आदरणीय जावन आसा. आनी अशा आमच्या लिडराक जेन्ना एक मनीस खंयच्याय लेवलार वचोन जी भाशा वापरता तेचो आमी खर उतरांनी
आयज ह्या खिणाक आमच्या ह्या काँग्रेस हाऊसांतसून निषेध करता. लीडर कसो आसतो हे जे वक्तव्य तेणी जी भाषा वापरल्या, ज्या शब्दांचो प्रयोग केला, हो जर त्याच्या कोणी कार्यकर्त्यान केल्लो जाल्यार आमी सदमूंक शकताले. हो तुकाराम परब एलायस मनोज परब हेणी चिंतपाक जाय की जो एक पार्टीचो अध्यक्ष आसता तो सुसंस्कृत आसपाक जाय, सभ्य आसपाक जाय, त्याच्या भितर आदरभाव आसपाक जाय, तो सिव्हिलायज्ड आसपाक जाय. ज्या भाषेचो प्रयोग तेणी केला तितून हे गुण खंय दिश्टी पडना आणि त्या एका पार्टीच्या अध्यक्षाक ही भाषा शोभना हे आमी आयज तुका सांगपाक सोदतात. नाव तुझे तुकाराम आणि तुकाराम म्हणजे संत आणि संताची भाषा ही संतवाणी आसपाक जाय, ही गोड आसपाक जाय, ही मधुर आसपाक जाय, ही सुसभ्य अशी आसपाक जाय. पण तुवें आता नाव बदलून तू तुकारामाचो मनोज जालो आणि मनोज जावन तू आज कित्याक कितेंय करपाक लागला. सो आमी तुका ह्या आमच्या काँग्रेस हाऊसांतसून सांगता की आमचो जो माणिकराव ठाकरे आसा तुवें सांगल्या प्रमाणे काझाकिस्तान डान्स, बिकिनी डान्स, बेगाम, पिकनिक हे सगळे आमचो माणिकराव ठाकरे केन्ना करून येवंक ना आणि हेच्या मुखारूय करपाचो ना. तो एक सुशिक्षित सज्जन मनीस जावन आसा. माणिकराव ठाकरेन केन्ना हातीन सोऱ्याचो ग्लास घेवन देवाच्यो आरती म्हणूंक ना. इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा तुमकां. इंट्रोस्पेक्ट करा, याद करा सोऱ्याची ग्लास घेवन आरती कोण म्हणटा. माणिकराव ठाकरे असली कामां केन्ना करूंक ना. आमचो लिडर माणिकराव ठाकरे हेणी कोणाचे युकेतल्यान आणि लंडनातल्यान डोनेशन घेवन पैसे खावन आणि ते पचोवपा खातीर दोळ्यांतल्यान दुखां केन्ना काडूंक ना. माणिकराव ठाकरे हे आमचे जबाबदार नेते जावन आसा. माणिकराव ठाकरेन तुमकां योग्य असे तुमकां न्याय दिल्लो, योग्य असो तुमकां वालोर दिलो, तुमकां मेळपा खातीर तेंच्यांनी टायम दिलो आणि तुमकां मेळपा खातीर ते खास महाराष्ट्रांतल्यान परतून गोंयांत येवन तुमचे कडेन चर्चाय केली. आणि जेन्ना चर्चा चालू आसली तेन्ना तुवें ही भाशा कित्याक वापरली ना. चर्चा जेन्ना आसली तेन्ना तुवें आमच्या लिडराचेर कांयच कित्याक उलयलें ना. ही चर्चा चालू आसतना तेन्ना तुका बहुजन समाजाचो पुळको कित्याक येयलो ना. फर्स्ट टाइम हांवें तरी आयकलां की मनोज तुकाराम परब हो फर्स्ट टाइम बहुजन समाज कालच्या प्रेस कॉन्फरन्स कितलेच फावटी बहुजन समाज हे कीर्तन गायतालो. हेच्या पयलीं आमी केन्ना आयकूंक ना बहुजन समाज. जशें आमच्या जल्मी बाबान सांगलें की काँग्रेस पार्टीन जे रिझर्वेशन आसा त्या रिझर्वेशनाच्या जाग्यार रिझर्व सीट जे ज्या जाती कास्टाक जे आसा ते दिलात तेचे सोडून जनरल कॅटेगरीन नॉर्थ आणि साऊथ 6 आणि 6 12 या 12नुय काँग्रेस पार्टीन 11 सीट जे जनरल कॅटेगरीक आसा तितूंतले 11 सीट हे ओबीसी आणि मायनॉरिटीक दिल्ले आसा. अभ्यास केल्यार मातशे बरे जातले. आमच्या अध्यक्षाचेर आरोप करता की बहुजन समाजाच्या विरुद्ध भाटकार आमचो अध्यक्ष भाटकार न्हू, हो चुकला आसतलो. आमच्या अध्यक्षाचे नाव अमित पाटकार, भाटकार न्हू. आमचो अध्यक्ष भाटकार न्हू. आणि भाटकारशाही आमच्या अध्यक्षान केन्ना करूंक ना. आणि काँग्रेस पार्टीक ती भाटकारशाही करपाची ना. जे आमचे कॅन्डिडेट आसा ते तुमच्या मुखार आसा. सगळे लिस्टा मिडिया भावाक आमी तुमचे पर्यंत पावयले. जे रिझर्व कॅटेगरी आसा ते दिल्याच रिझर्वेशना प्रमाणे, पण जनरल कॅटेगरीचे 12तले 11 हे ओबीसीक आणि मायनॉरिटीक दिले. सो हे रडगाणे
बहुजन समाज आणि आमच्या अध्यक्षाचेर आमच्या पार्टीचेर आरोप करप, बहुजन समाजाच्या विरोधी म्हणप हे सारखे चुकीचे. इतलो ते तुका बहुजन समाजाचो केन्नाच उगडा शेवना. कालच्याच प्रेस कॉन्फरन्स ही कविता बहुजन समाजाची कविता कित्याक गावपाक लागलो हे व्हड प्रश्न चिन्ह आमकां पडलेले आसा. हो तुकाराम मनोज परब हेचो जल्म 1985 जाला, म्हणजे आता तेका 40 वर्सां. आणि माणिकराव ठाकरे हे 1954 जल्मले. तेंची पिराय 71 वर्सांची. एक जबाबदार पार्टीचो अध्यक्ष तेणी पिरायेक तरी त्याच्या कार्याक सोड तेणी जे महाराष्ट्राचो होम मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, पॉलिटिकल अफेअर्स मिनिस्टर, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हे कार्याक सोड, पार्टीचो अध्यक्ष तेही सोड, युवा अध्यक्ष तेही सोड, पण ऍटलिस्ट त्याचे जाणटेपण जे आसा, त्याची जी पिराय आसा ते पिरायेक तरी मान दिवन ती उतरां जी तुवें वापरली ती वापरपाचो अधिकार, नैतीक अधिकार तुका नासलो. एक पार्टीचो अध्यक्ष हो जबाबदार असपाक जाय. उतरां वापरतना, भाशा वापरतना तुजी भाशा ती हेर खिणाक ज्या रस्त्यार तूं उलयता थंयसर ती ओके आहा, पण जेन्ना एक तूं अध्यक्ष म्हण दुसऱ्या पार्टीच्या उच्च पदाचेर आसलेल्या लिडराचेर जेन्ना उलयता तेन्ना चिंतून उलोवपाची गरज आसा. कझाकिस्तान डान्स, बिकिनी ही भाशा बाबा तूं खंय शिकला? सुटकेस आणि पिकनिक तूं करतालो आणि तुझे भुरगे करताले. ते सगळे व्हिडिओ आसा. व्हिडिओ परत दाखोवपाची गरज ना, सगळ्या लोकांक खबर आसा. सो आम्ही या गोवाची जी गोवन रेव्होल्युशन पार्टी कितें आहा ती RGP त्याच्या अध्यक्षाक सांगता की तू तुझे मर्यादेन रावपाची गरज आसा. तू इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता कोणाच्या प्रेशराचेर, खंयच्या आदेशाचेर, कोणाच्या सांगण्यावरून तू हे अलायन्स तोडले आणि तू आता इंडिपेंडंट वयता. पयली एकदा गेलो 22 मागीर त्याच्यानंतर लोकसभेक तू सेपरेट गेलो आणि आता तुम्ही नरकासूर जाऊन हातूय वयर उखल्लो. त्याच्यानंतर बर्थडे पार्टेक गेलो थंयसर हात उखल्ले आणि मागीर तू सडनली आता कितें तुझे जाले हे गोयचे लोक आयज पिशेना. गोयच्या लोकांक सगळे कळटा, सगळी भाशा कळटा. जेन्ना तुवें पयलो सोपूत घेतलेलो की आपूण काँग्रेसीकडेन वयचो ना, गोवा फॉरवर्डाकडेन वयचो ना, ह्या NGP वयचो ना, BJP वयचो ना, सोपूत घेता आवयचो म्हटलेलो आणि मागीर तुवें सांगले गोंयकारांक, मिडियान जेन्ना विचारले तेन्ना गोंया खातीर आपूण हो सोपूत तोडपाक तयार आसा. जर तूं हो आवयक दिल्लो सोपूत तोडपाक तयार जाल्लो जाल्यार गोंया खातीर हे अलायन्स कित्याक तोडले? ह्या अलायन्साक जे सॅक्रिफायस करपाक जाय ते सॅक्रिफायस तुका करपाक जाले ना. जे कॉम्प्रोमाइज थोडे करपाक जाय तेच करूंक जाले ना. ह्या गोंया खातीर तूं सांगतालो आपली विजयाक खूब कितें म्हटले, पण आयज गोंयचो विचार जेन्ना करता तेन्ना आमकां ते सगळे विसरून सगळ्यांक एक येवपाक जाय अशें म्हणपी आयज तुकाराम मनोज परब तुजी ती उतरां, तुझे ते तुजो तो ठाम विश्वास की आमी हरयतले BJPक, आमी एकठांय रावतले, तुझे हात तुजो नरकासूर खंय पावलो? सगळे विसरलो. आयज आमकां प्रश्न पडटा की तुझी गोवा रेव्होल्युशन पार्टी, रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी, हे रेव्होल्युशन तुवें 2017 तुम्ही चालू केले. 2017 तुम्ही चालू जेन्ना केले तुझ्या बरोबर 7 फाउंडर मेंबर असले. आयज ते 7 फाउंडर मेंबर तुझे खंय आसा? हिशोब दी गोंयकारांक. सांग ते 7 फाउंडर मेंबर खंय आसा? कित्याक आयज ते 7य फाउंडर मेंबर तुझ्या बरोबर ना? दोन 2022 गोंयचे विधानसभेचे इलेक्शन तुवें लढयले. खंयसून पैसे येले, कोणी डोनेशनां दिली, गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा. आयज बसून गोंयकारांक ते ट्रान्सपरन्सी, हिशोबाची ट्रान्सपरन्सी आयज गोंयकारांक कळीत पळोवना.
कितले डोनेशन येले, कोणी डोनेशन दिले, कितलो खर्च जालो, खंयच्या कॅन्डिडेटाक कितले रुपया दिले, आयज पासून कोणीच कोणाक सांगलेले ना. 2022च्या इलेक्शनात तुझे कॅन्डिडेट असले, त्या कॅन्डिडेटातले जायते कॅन्डिडेट आयज खंय आसा, तुका सोडून ते कित्याक केले, कित्याक त्या कॅन्डिडेटान तुका सोडले. तू लॉयल्टीची भाषा करता, तू सांगता आमचे असे आमचे तसे, हे वचपाचे ना. तुझे कॅन्डिडेट जे 2022 रावले ते कॅन्डिडेट आयज तुझ्या बरोबर कित्याक ना. फातोर्ड्याचो कॅन्डिडेट तुजो खंय पावलो, आयज तुझ्या बरोबर कित्याक ना. आरजीपीन आयज फातोर्डेचो तुजो 2022 कॅन्डिडेट कित्याक ना सांग लोकांक. कुडचडेचो कॅन्डिडेट आयज तुझ्या बरोबर ना. नावेलीचो कॅन्डिडेट आयज आरजीपी बरोबर ना. मयेचो कॅन्डिडेट आयज तुझ्या बरोबर ना. वास्कोचो कॅन्डिडेट तुमच्या बरोबर ना. मुर्मुगांवचो कॅन्डिडेट तुमच्या बरोबर ना. मांद्र्या रावले कॅन्डिडेट तेय तुमच्या बरोबर ना. कुंभारजुवेचो तुजो कॅन्डिडेट आयज खंय आसा तोय तुझ्या बरोबर ना. सावर्डेचो कॅन्डिडेट खंय आसा तोय तुझ्या बरोबर ना. काणकोण आरजीपीच्या निशाणीचेर रावलो कॅन्डिडेट आयज तुझ्या बरोबर आरजीपी बरोबर कित्याक ना. कलांगूटचो कॅन्डिडेट खंय गेलो तो तुझ्या बरोबर कित्याक ना. म्हापशेचो आरजीपीचो कॅन्डिडेट तुजो खंय पावलो. बाणावलेचो कॅन्डिडेट तुजो आरजीपीचो खंय पावलो. फोंडेचो कॅन्डिडेट तुजो खंय पावलो. हे जाले कॅन्डिडेट. ह्या कॅन्डिडेटा व्यतिरिक्त परतून एकदा विचारता, तुझे फाउंडर मेंबर ज्यांच्यानी आरजीपी, ज्यांच्यानी रेव्होल्युशन गोवन्स हे ऑर्गनायझेशन स्थापित केले, ज्यांच्यानी आपणाचो जीव दिलो, ज्यांच्यानी आपणाचो टाइम दिलो, ज्यांच्यानी आपणाचो पैसो दिलो, ज्यांच्यानी सॅक्रिफायस केले, ते आयज खंय आसा. ते तुझ्या बरोबर कित्याक ना. ते मेजॉरिटी तुझ्या बरोबर कित्याक ना. त्या 7तले 4 जण तुझ्या बरोबर कित्याक ना. तुझ्या वांगडा 3 जण आसा, तू मायनॉरिटीन आसा. तुझ्या वांगडा 3 जण आसा आणि 4 जाणांनी तुका सोडले. ह्या व्यतिरिक्त आरजीपी खातीर काम करपी, धडाडीन काम करपी, जेंका कसले पोजिशन नसले, जे कॅन्डिडेटूय नसले, जे फाउंडर मेंबरूय नसले, पण ते आरजीपी खातीर झुजले. हे ऑर्गनायझेशन चलोवपा खातीर तेंच्यांनी घाम गळयलो, आपणाचे पैसे दिले, आपणाची फॅमिली सॅक्रिफायस केले. अशी कितलीशीच नावां आमचे कडेन आसा, पण ती नावां आयज आमी वाचून दाखयना. पण कितलीशीच नावां अशी आसा ज्यांच्यांनी आरजीपी घडोवपा खातीर, आरजीपी मुखार व्हरपा खातीर ज्यांच्यांनी आपणाचे सर्वस्व पणाक लायले. ते भुरगे खंय आहा. त्या भुरग्यांचे कितें केलें. त्या भुरग्यांचेर आघात कित्याक जालो. त्या भुरग्यांचो विश्वासघात कित्याक जालो. जसो गोंयकारांचो विश्वासघात तू परत परत करताय, तसो तुवें तुज्या फॅमिलीचो, खुद्द आरजीपी फॅमिलीचो विश्वासघात तेच्या पयलीं केला. हे भुरगे सगळे खंय गेले. खंयची पार्टी आनी खंयचे ऑर्गनायझेशन जेन्ना फॉर्म जाता तेन्ना ते वाडटा, मेंबरशीप वाडटा, ऑफिस बेरर वाडटा. पण ही पार्टी एक अशी आसा जेचे मेंबर तेका गळटी लागात आसा. फाउंडर मेंबराची गळटी जी लागल्या, फाउंडर मेंबर मागीर लोक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 2022चे कॅन्डिडेट गेले. त्याच्यानंतर तुझे खंदे कार्यकर्ते, तुझे रेव्होल्युशन सारखे रक्ताचे रेव्होल्युशन तेंच्यांनी तुका सोडून दिलो. कित्याक सोडून दिलो. तू स्वार्थी, तू मतलबी, तू फक्त तुझेच चिंतपी आणि तुझ्या अवती भोवती जे आसा तेंचेच चिंतपी. तू सगळ्यांची चिंतपी मनीस न्हू. तू सगळ्यांचे चिंतपी मनीस आसलो जाल्यार आयच्या खिणाक तू गोंयकारांची चिंतलो आसलो, गोंयची चिंतलो आसलो. ह्या झडपीच्या इलेक्शनात थोडे सॅक्रिफायस करून ते हात जे उखललेले ते हात तशेच दवरतलो आसलो. सो तू उतराचो मनीस ना. तो उतर ना. त्याच्या मुखार वयता आसतना तुवें आरजीपी ऑर्गनायझेशन जेन्ना केल्ले त्या खूप तरणाट्यांक फटयल्या, खूप तरणाट्यांक फटयल्ले आसा.
खुबश्यो येवजण्यो तुवें तरणाट्यांक फटोवपा खातीर, एकठांय करपा खातीर, तांकां लुटपा खातीर, तेंच्या कुस्तार पयशे करपा खातीर खुबश्यो येवजण्यो तयार जाल्यो. त्यो येवजण्यो खंय आसा? त्यो तुज्यो येवजण्यो खंय आसा? ह्या प्रश्नांची उत्तरां गोंयकारांक दिवपाची गरज आसा. आमचे जॉब्स ऑनलायन पोर्टल तुम्ही सुरू केलो, लॉन्च केलो. आमचे जॉब भुरग्यांक फटोवपा खातीर आमचे जॉब. अरे हो सरकार आमी करतले, सरकार जातकच आमी जॉब. हो जॉब सरकार घडच्या आदींच, आमदार जावच्या आदींच भुरग्यांक फटोवपाक तयार आनी भुरग्यांक फटयले. हो मुखार कितें करपाचो आसा? तुजी आमचे जॉब स्कीम तुवें ऑनलायन पोर्टल चालू केले, तेचे स्किमीचे त्या पोर्टलाचे कितें केले? ते लॉन्चिंग केले, पण त्याच्या मुखार कांयच जालें ना. कित्याक जालें ना? कित्याक ह्या पोर्टला वरवीं गोंयकारांक जॉब तरणाट्यांक मेळना? उतर दी. त्याच्यानंतर आमचे धंदेकार फटोवपाची कितली तेणी एब्रिवेशनां सगळी उतरावळी मांडल्यो. आमचे जॉब, त्याच्यानंतर चालू केले आमचे धंदेकार. हे आमचे धंदेकार करून चल्ले थोड्यांक बाबड्यांक चडले, थोड्यांक रीण काडूंक लायले, थोड्यांनी ते धंदो फुडें चलना मदींच सुटलो आनी मदींच हो आमचे धंदेकार हो शेणलो. आमचो धंदेकार गायब. आयज आमचे धंदेकार खंय पावल्या? उतर दी. गोंयकारांक आमचे धंदेकार हे मदींच कित्याक शेणले? हे आमचे धंदेकार बरे टॅग लायन दिल्ले, फॉर गोवन्स, बाय गोवन्स, विथ गोवन्स. खंयच्या गोंयकारा खातीर? खंयच्या गोंयकारांनी धंदो केलो आनी खंयच्या गोंयकारा बरोबर हो धंदो जालो? कितले धंदे सक्सेसफूल जाले? कितले गोंयकार तुज्या वरवीं धंदेकार जाले? हिशोब दी. हिशोब दिवचो पडटलो. आयज आमचे कडेन अशी उदाहरणां आसा, असे ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे चले आनी चलयो आसा, ज्यो विचारल्या उपरांत धडाधड रडटात, दुखां काडटात. जेंच्यांनी रिणां काडल्या बँकेन, ते रीणकार जाल्ले आसा. कित्याक त्या भुरग्यांक फटयले. त्या भुरग्यांनी अर्द्या वाटेर धंदोच सोडलो. जे पाठबळ मेळपाक जाय आसले, जे गायडन्स मेळपाक जाय आसले, जे बॅकिंग मेळपाक जाय आसले, ते खंयच मेळना. त्याच्या उलट ह्या आमचे धंदेकार ह्या स्किमी अंतर्गत, ह्या वळेरी अंतर्गत मदलो मनीस जालो. एजंट कोण जालो? एजंट जालो. नुस्तें सप्लाय करपाक लागलो, नुस्त्याचे कमिशन खावपाक लागले. फ्रेश फिश, फ्रेश फ्रुट्स खंय पावले? ते नुस्तें खंय पावले? ते ताजे नुस्तें, ताजी भाजी, फ्रेश गोवा खंय पावले? कित्याक बंद पडले? कित्याक चालीक लागले ना? कित्याक गोंयकारांक फटयले? कित्याक तरणाट्यांक फटयले? उतर दिवचे पडटले. कितल्याच जाणांक जे पयलींच धंदे करताले, इतली चालाकी करप की जो धंदो समज एक कोण तरणाटे भुरगे जावं भुरगो ग्रॅज्युएट जालो, नोकरी ना म्हणून नुस्त्याचो धंदो करता, थंय वचप आनी ताका एक ट्रे दिवप प्लास्टिकची, तेचेर आपणाचो स्टिकर मारप आनी थंय रावन व्हिडिओ काडप जशें की हो धंदो चालू करपाक आमी दिला, आनी मागीर तेची विचारपूस कांय करप ना. अशी कितलीशीच उदाहरणां आसा. जे भुरगे आयज रस्त्यार पडलेले आसा, जे भुरगे आयज त्रासान पडलेले आसा, जेंची रिणां आयज पासून फारीक जाल्लेली ना, हेंकां सगळ्यांक उतर कोण दितलो? हेंकां सगळ्यांक न्याय कोण दितलो? हे सगळे भुरगे खंय आसा? खंयचे परिस्थितीन हे भुरगे सगळे आसा? ह्या भुरग्यांच्या धंद्या वरवीं एजंटगिरी करपी, कमिशन खावपी कोण? आनी एक आमी उपक्रम पळयलो आरजीपीचो. आनी एक उपक्रम स्टॉल नंबर 9. स्टॉल नंबर 9. या स्टॉल नंबर 9 टी शर्टां विकपाचो धंदो. हेचे कितें जालें? हे स्टॉल नंबर 9 आयज खंय आसा? हे स्टॉल नंबर 9 चलोवपी भुरगे, ही टी शर्टां, ते पयशे, ते फायदो खंय कितें आसा कोणाक कांय खबर ना. सो अशें कोणी चिंतचें न्हू.
की आपण जे कितें केलां ते सगळे लोक विसरले, कोणाक कांय खबर ना, सगळ्यांक खबर आसा, सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. आमचे धंदेकार खंय आसा? ग्रीन गोवा. त्या ग्रीन गोवाची आनी एक गोष्ट सांगता. ग्रीन गोवा इनिशिएटिव्ह म्हणजे झाडां लावपाची, झाडां हाडप खंयची? गव्हर्नमेंटाची, फॉरेस्टान मेळटा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान मेळटा, ती हाडप आनी कॅम्पेन करप, डोनेशन आनी कॅम्पेन. इतली झाडां जाय तितले डोनेशन एकठांय करप, गव्हर्नमेंटाची झाडां वाटप, पयशे खावप. ग्रीन गोवा, ग्रीन कॅम्पस. रक्षाबंधन, कोणाचे रक्षाबंधन झाले, कोणाचे रक्षण झाले? ह्या नावान रक्षाबंधन, कोणाचे रक्षण झाले, कोणाचे रक्षण केले? यांचो सगळ्यांचो सत्यानाश केलो. कोणाचे रक्षण झाले? हे गोवा फ्रेश रेव्होल्युशन गोवांचे हे खंय पावले? गोवा फ्रेश, फ्रेश फिश, फ्रेश व्हेजिटेबल, ताजे नुस्तें, ताजी भाजी. कितें जालें गे आजी? खंय पावली भाजी? खंय पावले नुस्तें? आनी हे स्टॉल नंबर 9 टी शर्ट. खंय? आता जर ही परिस्थिती जाल्यार मुखार आनी कितें? गोंयकारांनी विचार करपाचे. आयज जायते तरणाट्यांनी देख घेतलेली आसा. आयज जायते तरणाटे जे ते एकठांय जाले, उजो उजो कितें तरी जातले उजो, हेणी लोकांच्या संवसाराक उजो लायलो. हेणी हे गोवा रेव्होल्युशन पार्टीन गोंयच्या तरणाट्याच्या जिविताक उजो लायलो. तेंच्यांनी तेंच्या स्वप्नांक उजो लायलो, तेंच्या फुडाराक उजो लायलो. सो आमी गोंयान गोंयकार म्हणून रावपाक जाय. गोंयकार हे सुसंस्कृत, गोंयकार हे सभ्य, गोंयकार सदांच म्हणटा अतिथी देवो भव. जे भायरसून येता ते आमकां अतिथी, तेंचो सन्मान करूंक जाय, तेंचो आदर करूंक जाय. ते जर चुकता, ते जर वायट कितें करता, गोष्ट वेगळी. पण जे भाशेचो आमी एक जबाबदार पार्टीचे अध्यक्ष म्हणून जे भाशेचो वापर आमी करता, तेका खंय तरी नियंत्रण आसपाक जाय, तेका खंय तरी जबाबदारी आसपाक जाय. ते जिबेक खंय तरी हाड नासतना सुद्धा ते जिबेक कंट्रोल आसपाक जाय. जर आमी गांवठी जाले भुरगे, गांवठी म्हणजे कांयच शिकोवंक ना जाल्यार ओके आहा. हो तुकाराम मनोज परब हो MSc शिकला, हो भुरगो शिकून जर असली बुरशापणां करपाक लागलो जाल्यार मागीर गोंय खंयचे दिकेन व्हरोंक सोदता हो? आमी जेन्ना पोगो म्हणटा, पोगो म्हणजे कितें? तेच्या हेच्या प्रमाणे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, खरो गोंयकार. आता खरो गोंयकार कोण, खरो गोंयकार कसो आसतो हे मनोजान देख दिवपाक नाका गोंयकारांक. खरो गोंयकार बाबा आपणाच्या उतरांनी कसो आसतो, आपणाच्या वेव्हारांत कसो आसतो. तो पोगोचो मनीस जो आसता तो बरो सुसंस्कृत आसपाक जाय, सभ्य आसपाक जाय, तेची भाशा ही डिसेन्स आसपाक जाय, तेची भाशेन डिसेन्सी आसपाक जाय. सो आमचे राष्ट्रीय नेते आनी गोंयचे आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्यानी हेचेर एक ल्हानसो व्हिडिओ काडून तुमच्या पर्यंत पावयला, गोंयकारांकूय उलो मारला आनी हेका उतर दिल्ले. ते राष्ट्रीय स्तरा वरसून तेंच्यांनी दिले. आयज आमी गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन ह्या घडणुकेचो, ह्या उतरांचो, तेच्या शब्दांचो, तेच्या स्वभावाचो आमी खर उतरांनी निशेध करपाक आमी हांगा तुमकां हांगा संबोधीत करता. आनी कांय प्रश्न आमी केल्या, त्या प्रश्नांची उतरां गोंयकारांक दिवची पडटली. मागता नितीन शरदा कडेन नमस्कार. हे कन्क्लूड करचें. तुमच्या अमरनाथ बाबान ज्या विस्तारान तुमकां सांगले त्या प्रमाणे म्हाका दिसता प्रेसाक आनी लोकांकूय तेका जाप विचारपाचें आसा की खरीच गोष्ट आसा की तेणी लोकांक दिशाभूल केल्या. भुरग्यांक आमचे युथाचे फ्युचर तेणी त्रासान उडयल्ले आसा. तो व्हडले बडाई मारता की आपल्याक 2022 10% वोट मेळ्ळे, आपल्याक मेजॉरिटी वोट मेळ्ळे. तेन्ना लोकांक पडोवंक नासलेले हो मनीस कितें काम ना. आयज तेची परिस्थिती खंय पावली? एक ती खालच्या दराचेर आयिल्लो तो, पण आमच्याच लोकांनी हे विजय सरदेसाय बर्थडेक तेका प्लॅटफॉर्म दिलो
आमच्या अपोजिशन लिडर युरी आलेमान ताका प्लॅटफॉर्म दिलो आनी परत हिरो केलो ताका. आता अलायन्साचे उलयताले, अलायन्साचे लोकमताचे लोकांचे मत आसलें की अलायन्स सगळे लोक एक कडेन येवचे पॉलिटिकल लिडर आसा ते आनी बीजेपीक हारोवपा खातीर, आनी त्या भाशेन मुवमेंट जाताले. काँग्रेस पार्टीन आमी सदांच मिटींग घेताले आमची ब्लॉकाची जावं आमचे बाकीची एक्झिक्युटीव कमिटीचेर, जाल्यार सदांच आमचे एक्झिक्युटीव मेंबर सदांच ऑब्जेक्शन हाडटाले की ऍटलिस्ट आरजे कडेन तरी तुमी करता का म्हणून. गोवा फॉरवर्डा कडेन करा पण आरजे कडेन कित्याक तेजे विश्वासघाती मनीस आनी हेचे नेचर तुमी पळया म्हणून. जाल्यार सदांच आमचो प्रेसिडेंट आनी पार्टी प्रेसिडेंट जेन्ना आमी माणिकराव ताकड्या कडेन कॉन्टॅक्ट करताले आमचे ते, आनी ते कॉन्टॅक्टान गावून समजताले की आमी ना लोकांच्या मता खातीर आमी युनिटी जावपाची गरज आसा आनी त्या प्रमाणे मुवमेंट करताले. आनी हो सांगता की आमचो पार्टी प्रेसिडेंट ओबीसीच्या अगेन्स्ट आहा जाल्यार आमी निशेध करता तेची स्टेटमेंट अगेन्स्ट एकदम खालच्या स्थळाचेर आहा. आमचो पार्टी प्रेसिडेंट आमचे जेन्ना ओबीसीचे मुवमेंट आसा, आमचे जेन्ना निशेध केला तेन्ना त्या प्लॅटफॉर्माचेर तो आयिल्लो आसा ओबीसी सपोर्ट करता ओबीसीच्या मुवमेंटा खातीर. आमी ओबीसीन पीजीन जे ऍडमिशन आमकां मेळना तेच्या खातीर आमी खुबसो आवाज केलो, तेन्ना आमचे पार्टी प्रेसिडेंटान आनी बाकीच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. जाल्यार हांव विचारता आनी हांकां क्वेश्चन करता की हेंची पार्टी कितें म्हणून आमच्या ओबीसी खातीर कितें मुवमेंट केलो. आमकां पीजीक ऍडमिशन मेळना, आमी 100% रोस्टर फॉर रिझर्व कॅटेगरी मागता, जाल्यार आमचो एक मोठो मुवमेंट जाल्लो, आमची मोठी चळवळ जाल्ली. जाल्यार ह्या आरजीच्या लोकांनी हेंच्या पार्टीच्या प्रेसिडेंटान खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर आमकां ओबीसीच्या लोकांक सपोर्ट केलो. जाल्यार ओबीसीच्या लोकांक आमी सांगूंक सोदता की हे लोक आमच्या अगेन्स्ट आसात, जशी बीजेपी आसात जाल्यार हे लोक हांकां एक सपोर्ट जाल्ले जायनाका. आनी दुसरी गोष्ट एक एल्डरली पर्सन, एक फादरली पर्सन माणिकराव ठाकरे आयज अख्ख्या गोंयांत महाराष्ट्रांत लोक इंडियन लोक मानचे ताका रिस्पेक्ट दितात आनी तेजी एज आहा 72. तेच्याकूय म्हाका दिसता परवा भाशेन ताका 2 चले आसा त्या एजीचेर. जाल्यार तुमी चिंतपा जाय. आसल्यार आमी म्हणटा आमी गोंयकार लोक कल्चर आसा, आमची गोंयची काशी मिनी काशी म्हणटा आमी, परशुराम मुवी म्हणटा, जाल्यार आमच्या लोकां कडल्यान हे कांयचे उतकार येवप ही बरी वायट गोड आसा. म्हणजे चोराक दुसरो चोर दिसता, म्हणजे तुका जर जॉन्डीस जाल्यार दोळे येलो जाल्यार तुका दुसरो येलो दिसता, तशी ह्या लोकांची कृत्य वायट आसा म्हणून ते दुसऱ्यांचेर घालता. जाल्यार आमी ह्या तेचे स्टेटमेंटाक आमी निशेध करता. आनी आमी परत गिरीशान सांगल्या भाशेन आतां गिरीशान ताका निशेध करून गिरीशाचेर सांगता की गिरीशान पेटिशन फायल केल्लें डिफेक्टरांक घेवचें नासलें. बाबा गिरीशान तरी पेटिशन फायल केलें, तुमी कितें केलें? तिने हायकोर्टान गेलो, सुप्रीम कोर्टान गेलो, अजून चळवळ चाली आसा तेची. जाल्यार तूं स्टेटमेंट चेंज करता. अरे बाबा इशू कितें आसा तें पळय न्हू. इशू आमी कितें म्हणटा की माणिकराव ठाकरे एक बरो मनीस, आमचो एक लिडर, पॉलिटिकल लिडर, अख्ख्या इंडियेक ताका मानलो जाल्यार गृहमंत्री म्हणून ताणी काम केल्लें आसा आनी तो ओबीसी खातीर काम करता. एक ट्रस्टवर्दी ओबीसी लिडर म्हणटा तेजें नांव आसा. जेन्ना तुमी जाणा आसतलें की आमचो ओबीसी लिडर रवी एक्सपायर जालो जाल्यार तो फर्स्ट पर्सन टू कम आनी तो येवन तेजे कंडोलन्स विजीट केले आनी तेणी रवी बाबान कितें काम कार्य केलें तेजे गूण घाल्ले आनी सांगिल्ले. जाल्यार असल्या लिडरा बद्दल तूं उलोवप आनी आपूण ओबीसी म्हणा, ओबीसीचे लिडरांक तूं तेंच्या अगेन्स्ट उलोवप जाल्यार तेजेर आमी निशेध करता. आनी आमी मागता की ह्या मनोज परबान माफी मागची, आपले जे वर्ड्स घेतला ते बॅक फाटी घेवचे आनी आमकां माफी मागची, हे आमी तेचे कडेन मागता. नाजाल्यार आमी कशें कितें करता तेचेर आमी पार्टी डिसायड करतले आनी फुडलो हल्लापाल कसो करता तेचेर आमी डिसिजन घेतले. देव बरें करूं.